गोयची 12 लिकर शॉपांतल्यान ट्रक, लॉरी, बस, टॅक्सीच्या ड्रायव्हर आनी बस कंडक्टराक सोरो विकपाक बंदी आसा. गोयच्या एक्सायज नेमाच्या 96 कलमात ही तरतूद आसा. त्या कायद्याचे सारखे पालन जाता आनी गोंयांत सोऱ्याक लागून एक्सिडंटाचो आंकडो बाकीच्यां परस कमी आसल्यार गोयच्या बारवाल्यांचें रिव्ह्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्टाक तग धरपाक शकता म्हूण आदलो एडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक म्हणटा. ट्रेडर्स आहा पळय न्हू, सगळे शॉपवाले वा सगळे एकीकडे येयले, एसोसिएशन फॉर्म केला आनी ते रिव्ह्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्टान घालपाक सोदता. तेजेर तुमचें मत? अशें वाचलां पेपराचेर. ऑब्वियसली दे आर अफेक्टेड आनी तांकां स्टेप्स घेवचेच पडटले, कितें करचेच पडटलें. सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट आतां दिला तो दोन गोश्टी खातीर दिला. नंबर 1, and the whole purpose of the judgment is that हायवेचेर ड्रायव्हरांक बी सोरो मेळचो न्ही, इजिली मेळचो न्ही. सो फार एज गोवा इज कन्सर्न, आमच्या एक्सायज रुलांत एक प्रोविजन आहा which prohibits sale of liquor to any driver of a lorry, bus, taxi when on duty. How far it is implemented? It can be implemented, one doesn't know. पूण जो सुप्रीम कोर्ट करपाक सोदता कायदो तो आमचो ऑलरेडी आसा हांगा. देन वॉट वी कॅन डू इज वी कॅन फायंड आउट स्टॅटिस्टिक्स इन गोवा. सी दिस सुप्रीम कोर्ट इज कन्सिडर्ड नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स, अप्लायड इट युनिफॉर्मली टू ऑल स्टेट्स. नाव सपोज आमच्या गोंयांत स्टॅटिस्टिक्स आमी जर काडली फॉर फॅटल एक्सिडंट्स अँड देन फायंड आउट फ्रॉम दोज फॅटल एक्सिडंट्स हाऊ मेनी फॅटल एक्सिडंट्स हॅव अकर्ड बिकॉज ऑफ लिकर कन्झम्पशन. आनी इफ दीस इज मिनिस्क्यूल, इफ ही सामकी कमी जर आसा जाल्यार अशें म्हणपाक शकता आमी की आमचो हो कायदो आशिल्ल्या कारणान हे आमचे एक्सिडंट बिकॉज ऑफ लिकर चड जायना, कमी जाता. अँड विथ दीस इफ दे गो टू सुप्रीम कोर्ट दे मे हॅव अ बेटर चान्स रादर देन गोईंग टू द सुप्रीम कोर्ट सेईंग की आमचे उपजिविकेचेर तूं तितलेंच जर फॉर एक्झाम्पल मायनींग जेन्ना बंद पडलें, हजारांनी लोक त्रासान पडले हांगा, बट कांय जालें ना सुप्रीम कोर्टा कडल्यान, मायनींग बंदूच उरलें टील मॅटर वॉज फायनली डिसायडेड. सो हांगाय बी तितले घेवन गेले जाल्यार सुप्रीम कोर्ट घेवन म्हणटले आमी लायफाची कन्सिडर करतात. तूं सद्या जगपाक तुका त्रास जाता, आमी जिवनाचेच प्रश्न घेतात, सद्या जिवन मरणाचो प्रश्न पळयतात. सो हो पॉयंट जर घेवन गेले हार्ड स्टॅटिस्टिक्स, सुप्रीम कोर्टान स्टॅटिस्टिक्साचेर हो जजमेंट पास केला. नाव इफ यू हॅव अ स्टॅटिस्टिक्स वीच काउंटर दॅट स्टॅटिस्टिक्स वीच सेज दॅट वी आर एक्चुअली इम्प्लिमेंटींग दॅट प्रोविजन बिकॉज ऑफ वीच consumption by drivers is not much, and therefore गोंयची सिच्युएशन इज टोटली डिफरंट. therefore रिव्ह्यू घालचे पेक्षा, कित्याक रिव्ह्यू एकदां सुप्रीम कोर्टा कडेन ऑलरेडी जजमेंट दिल्लो आसा आतां, अ फ्रेश पिटिशन, फायल अ फ्रेश पिटिशन, मेक द डिक्लेरेशन की दीस इज जस्ट अलाउड थिंकींग दॅट तो जजमेंट आमकां लावचो न्ही, कित्याक आमची सिच्युएशन टोटली डिफरंट आहा हांगा. सुप्रीम कोर्टाचो हायवे बार बंदीचो आदेश सोऱ्याची दुकानां आनी बार्रां बरोबर मॉल्स आनी स्टार हॉटेलांकूय लागू म्हण कायद्याचे जाणकार सांगतात. मॉलांत शॉपां आसलीं आनी इफ दे आर सेलिंग रिटेल तांकां लागतलें, प्रोवायडेड दे आर विदीन 500 meters. सो ऑल दीज एस्टाब्लिशमेंट्स वील कम. आनी 5-star hotel? 5-star hotels also will come in if they are selling liquor and liquor is available for consumption. सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाचो मतितार्थ एकूच आसा की हायवेचेर ड्रायव्हरांक सोरो पिवपाक मेळचो न्ही, इजी आसचो न्ही मेळपाक. It is like a law made by the parliament. So anything which comes within the meaning of liquor vending will be affected. So in that way bars, restaurants are bound to be affected as long as they sell liquor. आणि ते स्टेट हायवे वा नॅशनल हायवेचेर 5-star हॉटेल येतात, 3-star हॉटेल येतात वा मॉल आहा जे लिकर सेल करतात, तांकां हेंचो इम्पॅक्ट जाता? It will include 5-star hotels also. Any place where the liquor is sold. Such a concealed place that even you should not advertise it. Okay. रस्त्याचे advertising जावपाक जाय. Rastacher advertising. You can't say there is a bar here nearby. That advertisement also is not permissible. म्हणजे लोकांक समजूंक जायना की थंय बार आसा म्हणून. Sale of liquor and no shop for sale of liquor. These words used by the Supreme Court, there appears some ambiguity, but if we look at the overall judgment, it looks like such restrictive meaning cannot be given to the judgment. But to my mind, if the state gives some relief to person based on a restrictive meaning, it is okay. But somehow
I feel that this would be questioned and the state will find it difficult to answer the courts. From that perspective, it would be better if the state goes to the Supreme Court and tells the Supreme Court the various measures that they have taken in bringing down the cases of drunken driving in the state of Goa. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.